नमस्कार. आमचे गोय असे म्हणतात की अजीब है गोवा के लोग असे विधान काँग्रेसीचे व्हडले फुडारी आदले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी केल्ले आनी खऱ्यांनीच आमचे लोक हे अजीब आसात काय कितें हे हो प्रश्न पडटा. हेचें कारण एक अश्यो घडणुको गोंयांत घडटात की त्यो पळयल्या उपरांत तकलेर हात मारप काय कितें करप तेंच कळना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कांय दिसां पयलीं अयोध्येंत रामाचें देवूळ जालें. मोठो दबाजो रामाच्या देवळाच्या उक्तावणाचो जालो. देशभर राम नामाचो जय जयकार जालो. वचत थंय आमकां राम लल्ला आनी राम नामाचो जप आयकपाक येतालो. कितल्योश्योच रॅली जाल्यो आनी देवळांनी होम हवनां जालीं, नाम जप जाले, अशें सगळें चल्लेले. गोंयानूय अशें मोठ्या प्रमाणान जालें. त्याच वेळार गोंयान आनी एका विशया वयल्यान वेगळी चर्चा जाल्ली किंवा टिका जाल्ली ती म्हणजे गोंयान जी आमची जीवनदायिनी आमी म्हणटा आमच्या जीवनदायिनीचेर पणजे म्हादयचेर जी मांडवी फुडें जाली त्या मांडवीचेर कितल्योश्योच कसिनोच्यो बोटी आमकां पळोवपाक मेळटात ज्यो रातच्यो की रंगबिरंगी जातात. मागीर कितलेशेच लोक थंय येतात आनी थंय कितें भितर चलता तर त्या सगळ्या झगमगाटान चलता तो जुगार. आनी त्या जुगारान कितलेशेच लोक आपले पयशे वगडायतात आनी कितें म्हणटा तशे कपडे घालून येयल्ले जे म्हणटात ते आमच्या गांवठी भशेन नागडे वयतात. मागीर अशे तरेची सगळी लय लूट आसा ती भितर चलता. गुन्यांवकारी घडणुकोय भितर घडटात. तर तेंच्यांनी एक सगळ्याक रामाचो जयघोश आनी जल्लोश चालू आसतना कसिनोवाल्यांनी आपल्या बोटींचेर रामाचो ध्वज उबारलो, भगवो ध्वज फडकयलो. ओके, इतके पर्यंत आमी तेचेर टिका जालीच. तें कितपत योग्य अयोग्य तेचेर वेगवेगळ्यो चर्चा जाल्यो आनी मतांतरां जालीं. आतां धक्कोदायक गजाल किंवा घडणूक म्हणजे ह्या कसिनोवाल्यांनी आपल्या जायरातींच्या बोर्डांचेर रामाचें जें अयोध्येचें देवूळ जालां तेजो फोटो छापला आनी दुसऱ्या वटेन रामाचो फोटो छापला. म्हणजे ह्या कसिनोवाल्यांची ताकद गोंयान कितली वाडल्या हांकां कोण विचारपी ना काय कितें आनी सरकार जें आहा हें सरकार हेंच्या बॉल्सान आसा काय कितें असो प्रश्न पडटा. आनी हें कोणाच्या काळान जाता तर भारतीय जनता पक्षाच्या काळान जाता. भारतीय जनता पक्ष ही जी घडणुको घडल्यात आमी आयज जी बातमी ब्रेक केली मागीर बातमी जाली. आमचो रिपोर्टर वास्कोचो जो आसा शुभम तिरोजी तेणें आमकां हे सगळे फोटो विज्युअलां धाडली की दाबोळे विमानतळाचे कुशीक कसिनो प्रायड ह्या कंपनीन कसिनोच्या हो रामाचो फोटो आनी अयोध्येंतलें देवूळ दोनूय छापलां व्हडलें आनी तें आपलें ब्रँडींग केलां. आतां हांव ब्रँडींगूच म्हणटलो तेका की सकयल तांणी सगळें कसिनो बोर्डाचे सकयल तेंच्यांनी तांचो नंबर बी दिला फॉर इन्क्वायरी. म्हणजे आतां तो नंबर दिला थंय लोक काय रामाच्या देवळाचो पत्तो विचारपाक वयचे ना कसिनोन की सगळ्यांक खबर आसा अयोध्येन देवूळ जाला म्हणून. तर खंय तरी हेचो फायदो रामाच्या देवळाचो जे अयोध्येन जाला आनी राम लल्लाचो फायदो आतां हे कसिनोवाले गोंयान आपलें स्वताचें ब्रँडींग करपा खातीर वापरपाक लागल्यात. इतले मेरेन तेंची ताकद गेल्या. आतां ते कोणूय आपल्या फायद्या खातीर किंवा खंयच्या खातीर कोणाचो कसो वापर करीत तेजो नेम ना तसो कसिनोवाल्यांनी केलो. कारण तांच्यांनी झेंडे उबयले तेन्ना तांकां कोणेच विचारूंक ना, ना सरकारान विचारूंक ना, ना खंयच्या आमदारान विचारूंक ना, मंत्र्यान विचारूंक ना. आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणजे ह्या घडणुकेचेर विरोधी पक्ष जे आसतात स्वताक म्हणटात तेणीय जाप काडूंक ना. म्हणजे आमचो राम किंवा रामाचें देवूळ हें कितलें सवाय जालां हेचें हें एक उत्तम उदाहरण हें आमी पळोवंक शकतात. आतां फाल्यां हेचे घडये फुडें अशेंय जावंक शकता की कसिनोन भितर सरच्या पयलीं रामाच्या मुर्तेक पयलीं पांयां पडप आनी मागीर कसिनोन वचून भितर पयशे उडोवप अशेंय कल्चर गोंयान फुडें आतां डेवलप जावंक शकता. कित्याक गोंय आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ ह्या नांवाचेर किंवा ह्या म्हणणीचेर गोंयान जें कितें सद्या चल्लां तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आमी म्हणटा तेन्ना चड वायट दिसता. कारण हो पक्ष सदांच हिंदुत्ववादी पक्ष. आनी एक गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय, जेन्ना अयोध्येन राम मंदिराचो सुवाळो चलतालो तेन्ना दोनूच मनीस आमकां फ्रेमीन दिसताले. एक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी दुसरो RSSचो मुखेली मोहन भागवत. आतां हे जे गोंयान घडणुको घडटात जावं कसिनोंच्या बोटीचेर झेंडो उबयलो आनी आतां कसिनोंच्या बोर्डांचेर राम आनी रामाचें देवूळ दोनूय घातल्या. सो हेका RSS म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो हेजेर कितें रिएक्शन आहा, ते हेजेर कितें उलयतले काय ते ह्या गजालीचें समर्थन करतले ओग्गी रावन सार्वजनीक रित्यान न उलोवन हें पळोवचें पडटलें.
एके वाटेन आमी सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पक्षाचो एक खडेगाड लिडर गोंयचो जो आमदार जालो, मंत्री जालो, सभापती जालो आनी आतां तो बिहारचो राज्यपाल म्हणून काम पळयता, तो राजेंद्र आर्लेकर हेणें पेडण्या भितर जुगार विरोधी मोहीम जी आसा ती कितली प्रभावीपणे राबयल्ली हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी त्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळान आतां गोंयान हे कसिनोवाले झेंडो उबोवपाक लागले आनी आतां तर तेंच्यांनी आपल्या जायरातीच्या बोर्डांचेर राम आनी रामाचें देवूळ ह्या दोनांचो वापर केल्लो आसा. सो खंय हेचेर खरें म्हणजे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेणें सिरियसली लक्ष घालपाची गरज आसा. आयज भारतीय जनता पक्षाचे आमदार किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंयान अशें म्हणटा की आमी हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करतले. आयज आमचे हिंटरलँड न्हू, आयज आमचे कसिनो एक उदाहरण म्हणजे आयज आमी जर एअरपोर्टाचेर आमच्या गेले जाल्यार ह्या एअरपोर्टांचेर जेन्ना खंयचोय इंटरनॅशनल टुरिस्ट किंवा आमचो देशी पर्यटक देंवता तेन्ना ताका हिंटरलँड कांयच दिश्टी पडना, ताका दिश्टी पडटात ते कसिनोंचे बोर्ड. भितर सुद्दां एअरपोर्टाचे भितर सुद्दां तेंची पब्लिसिटी चल्ल्या. सो असल्यांनी आमचें गोंय सरकार जें आसा हें हिंटरलँड टुरिजम खऱ्यांनीच प्रमोट करपाक सोदता काय कितें, तर हेचेर अजिबात लोकांचो विश्वास ना हें ह्या गजाली वयल्यान सिद्ध जाता. चड उलोवचें पडटा कित्याक, तिडकीन उलोवचें पडटा कित्याक, तर खंय पर्यंत मजल गेल्या आनी रामाचो सुद्दां वापर आतां हे कसिनोवाले करपाक लागल्या. हेचेर खरोखरच ही दुर्दैवी गजाल अशें आमी म्हणपाक जाय. पूण हें जें सरकार आसा, दोळे आसून कुड्डे सरकार अशें आमी हांकां म्हणप काय कान आसून बेड्डे सरकार म्हणप हेंच कळना. निदान आतां तरी ही एक हाय टायम जाल्लो आसा की हे जे कसिनोवाले मनमानी करतात, जें कितें हें करतात, रामाचो वापर करतात, तो खरोखरच दुर्दैवी गजाल आसा. आनी भारतीय जनता पक्षान तरी आतां आनी ह्या सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यांनी हेतून जातीन लक्ष घालून हे जे प्रकार चल्ल्यात, येणावळ येता म्हणून आमी आमचे देव, आमची बाकीचे कल्चर किंवा बाकीचे हें जर कसिनोवाल्यांच्या बोटींचेर आनी तेंच्या ह्या बोर्डांचेर घाण दवरपाक लागले जाल्यार आमचो देव किंवा आमचो धर्म कितलो सवाय जाला हेचें हें एक उत्तम उदाहरण आसतलें. रॅली काडल्यो, रामाचे जप केल्या देवळांनी म्हणून कांय फरक पडचो ना. जर तुमी हे असले धंदे किंवा असल्यो गजाली जर तुमी ताका समर्थन करपाक लागले, हांव म्हणटा समर्थनूच म्हणटा, कारण जर हेचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार ते एक प्रकारचे सरकाराचें समर्थनूच आसतलें आनी सगळे गोंयकार हेचेर बारीक लक्ष दवरून आसतले, आमी दवरतले. सो खंय तरी हे अतिशय निंदनीय प्रकार आसा. हेचेर आतां हे बोर्ड ते काडपाक लायता सरकार काय ना, हे सगळे गोंयकार हेचेर लक्ष दवरून आसा. आनी म्हाका दिसता जर सरकार संवेदनशील आहा आमच्या रामाच्या प्रती, आमच्या धर्माच्या प्रती, जाल्यार ताबडतोब हे बोर्ड काडपाची गरज आसा.